प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 12वो विसवोर वोड 8 ते 12 पर्यंत। लूक चॅप्टर 12 वर्सेस 8 to 12। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। तुमकां सांगता, मनशां ओळखीर कोणूय म्हाका मानून घेतीत जाल्यार तांकां मनशाचो पुतूय देवाच्या दुता ओळखीर मानून घेतलो। पूण कोणूय मनशां ओळखीर म्हाका मानून घेना जातीत तांकां देवाच्या दुता ओळखीर हांवूय मानून घेवचो ना। आनी कोण मनशाच्या पुताचेर आड कितेंय उलयतीत देव तें तांकां बक्षितलो। पूण कोण पवित्र आत्म्याची निंदा करतीत जाल्यार देव ती तांकां बक्षिचो ना। तुमकां देवस्थानांनी आनी नितीदारां वो अधिकारां मुखार व्हरतीत तेन्ना कसो आनी कितें जबाब दिवचो वो कितें उलोवचें तें हुस्को दवरिनाकात। तर तुमी कितें म्हणूंक जाय तें पवित्र आत्मो तो वेळेतोच तुमकां शिकयतलो। प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जेजू आमकां कितें सांगता तो म्हणटा, जो कोण ताका वळखता तो सोबे माजार वचून सगल्यांक सांगता की हांव जेजूचो पाटलावदार, हांव जेजूक वळखता। तो आपली गोवायकी दिता, तो देवाचें उतर शिकयता आनी ताका जेजूचो पाटलावदार जावन कसलीच लज दिसना। भाव भयणीनो, जेजू आयज आमकां सांगूंक सोदता की जेन्ना आमी ताजें उतर आयकता, ताजें उतर आमी पाळटा, तें उतर आमी करता आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत। आतां आमी दुसऱ्यांक ती बरी खबर सांगता आनी आमच्या देखी वरवणे आमी साक्षी जाता, आमी गोवायकी दिता। तेन्ना भाव भयणीनो, तो आमकां आपल्या सुर्गीच्या बाबा ओजीर आमकां मानून घेतलो। म्हणटच भाव भयणीनो, आमी बिश्टें आमकां एक क्रिस्तांव नांव आसत जाल्यार, आमी इगोर्जेक वचत जाल्यार, मागणे करीत जाल्यार, फेस्तां करीत जाल्यार, नातालांची परब, पास्कांची परब करीत जाल्यार, हें सगळें करून भायलो दबाजो करून आमी खरेपणी भावार्थी जायना, आमी चुकता। वय, हें सगळें करपाक आमकां गरजेचें। पूण भाव भयणीनो, आमी जेजूचें उतर सत मानूंक, त्या उतरा प्रमाणे चलोंक, तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाळूंक आमी दुसऱ्यांक आमी एक देख दिवंक एकदम गरजेचें। आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, बिश्टें एका कानान आयकलें दुसऱ्या कानान सोडलें आनी फकत ह्या संवसाराच्यो खबरो केल्यो आनी संवसाराच्यो वस्तूंनी आमी पडल्या आमकां कसलोच फायदो जावचो ना। देखून भाव भयणीनो, आमकां गरज त्या उतराचेर नियाळ करपाक, आमकां गरज तें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरपाक, तें आमच्या काळजान लिपून दवरपाक। आनी जितलें आमी तें काळजान आमच्या लिपून दवरता, त्या उतराचेर आमी मनाची नडसणी करता, तें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितांत पाळटा, आतां आमी जें तें उतर सांगता त्या उतरा प्रमाणे आमी जिवंक पावता। तर आयज भाव भयणीनो, आमी खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया। जेजू म्हणटा, जेन्ना वेळ पावतलो आनी आमकां साक्षी दिवची पडटली, आमकां गोवायकी दिवची पडटली, आमी कितें म्हणूंक जाय तें ताजेर आमी कसलो हुस्को घेवपाची गरज ना। कित्याक? ताणें आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला आनी पवित्र आत्मो म्हणटा त्या वेळार आमकां शिकयतलो, त्या वेळार आमकां घोटाय दितलो, त्या वेळार देवाची जाणवाय दितलो। म्हणटच भाव भयणीनो, आमकां कसलोच हुस्को ना, आमकां फकत एकूच काम करचें पडटा। आमी तें उतर आयकून त्या उतराची सजमणी घेवन तें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरूंक एकदम गरजेचें। आनी जितलें आमी तें उतर आयकून सजमणी घेवन तें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरता, पवित्र आत्मो आतां आमकां आदार करता आमच्या मनाची नडसणी करूंक। म्हणल्यार जितली आमी आमच्या मनाची नडसणी करता दिसान दीस, तितली आमी तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाडूंक पावता। म्हणटच आयज भाव भयणीनो, आमच्या आत्म्यान तें उतर आसा, कित्याक आमी खरेपणी जेजूचेर बावर दवरला। पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमच्यान आमच्या मनाची नडसणी करूंक जाता। आनी आतां मनाची नडसणी केल्या म्हणून
आतां तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान आमच्यान पाडूंक जाता म्हणटच आमच्या आत्म्यान आमच्या मनांत आनी आमचे कुडीन आमच्यान तें देवाचें उतर आतां पाडूंक जाता करूंक जाता आनी जितलें आमी तें उतर पाळटा तें उतर आमी कोत्ता आतां आमी जेजूचेर आमी साक्षी जाता आमी ताची गोवायकी जाता आनी जेजू म्हणटा जो कोण म्हाका सभी माजार म्हाका मानून घेता सगल्यांक सांगता की हांव जेजूचो पाटलावदार ती लॉस दिसना तांकां जेजू वयर उलोवपाक कित्याक आमी भाव भयणीनो ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर आमी उलोवपाक एकदम बरी आहात सगल्यो संवसाराच्यो वस्तू पूण जेन्ना आमी जेजूची बरी खबर दिवंक जाय तेन्ना आमी उलयना आमी कोणाक सांगिना जेजू म्हणटा जो कोण म्हाका साक्षी दिता जो कोण म्हजो पाटलावदार जावन म्हाका गोवायकी दिता हांव तांकां सभे माजार म्हज्या सुर्गीच्या बापा वजीर हांव तांकां मानून घेतलो आनी भाव भयणीनो व्हडलो मान आमकां कसलो मेळटलो जेन्ना जेजू आपल्या सुर्गीच्या बाबा वजीर आमकां ओळखून घेता आनी आमी खरे पूत आनी धुवो म्हणून आमकां मानता तर आयज भाव भयणीनो आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया त्या उतराचेर नियाळ करून तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान पाळून आमी खरेपणी साक्षी जावंक आमी गोवायकी जावंक ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.